काणयेचें नांव शनी. बरयणार मिकमॅक्स. सादर करता शांती नरोन्ना बारेन. सहस्रदेवताय नमः. सूर्यदेवाय नमः. नेत्रावती न्हंयत दोंपरबुडच्या उदकांत रावल्ल्या बालन नंबुरीन आपले दोनी हात जोड माथ्यार सडयले. दोळे दंपून सूर्यदेवाच्या स्तुतेर मग्न जाल्ल्या ताणें 2 मिनटां उपरांत माथ्या वयले हातकाण उदकान बडयले आनी ताळवेर उदक घेवन आंगाच्या प्रमुख गांठींक उदकाचे अभिषेक करी लागलो. 1000 देवतांचे त्रिमुर्तींचे निमाणे दुर्गादेवीचो उडास काडीत नंबुरी न्हंयतावन येवन आपल्या घरा दिशी मेटां काडी लागलो. हर दीस सूर्य उदेता तशें बुडतना हें सदांचें वंदन. बालन नंबुरी सकाळींच्या 5:30 उठता. ताचें घर उल्लाळ पेंटेतावन 6 फर्लांगा पयस तेनकाक आसा. घरा मुखल्यान 100 मेटां काडल्यार दर्याक मेळोंक धांवच्या नेत्रावती न्हंयची विशाल सोबाय. न्हंयच्या दोनी सुत्तुरांत दरबस्त पाचवी समृद्धी. ह्या प्राकृतीक सोबायेक पिसवनूच बालन नंबुरीन ही सुवात 15 वर्सां आदीं मोलाक घेतली. ह्या सुवातेक ताणें मोल दिवंक ना. एका नायकाक मांकोडकन भितर घाल्ली म्हणून सांगचेय आसात. तें कितेंय आसूं, आतां सरकारी दस्तावेजा प्रमाणे ही आस्त बालन नंबुरीची. सकाळीं 5:30 उठलोस बालन पंचलोहाच्या चेंबांत उदक घेवन न्हंय तडीच्या पडपाक वता. ताका काकूस वर्गानांत. ताच्या पयल्या बायलेच्या पुतान बापाय लागीं झगडेकन म्हणले भशेन घरा लागसार एक काकूस बांदून घाल्लो. ताचो पूत आतां कोडयाळेक बेकरी दवरनासा. पयली बायल मरण पावल्या उपरांत सुमार 7 वर्सां जालीं. तो पूत बापयचें तोंड पळोवंक पुणी उल्लाळ येवंक ना. हाका कारणां 2 आसात. बालन नंबुरीक आपली पयली बायल जिवंत आसतनाच ताच्या घरा लागशिल्ल्याच अनेक स्त्रिये लागीं नीती बायलो संबंद आसलो. आपली आवय मरण पावोवंक ही गडावळच कारण म्हणून बेकरीवालो पूत म्हणटा. बायल देवादीन जाल्ली पूत सोण गेलो. शेजारच्या स्त्रियेचो पती म्हणटा. शेजारच्या स्त्रियेचो पती आदीं लॉरी सोडतलो. खंयच्यागी अवघडाक शिरकून आतां घरास येवन पडला. एकसुऱ्या नंबुरीक दीस सरचे कश्ट जाले. प्राय 50 वयर 5 जालीं जाल्यारय ताचें तरणाटपण अजून जिवंत आसलें. केरळाचे दादले दीस वेतां वेतां तरणाटे जावन येतात. कुडीन न्हय तरी जिबेन पुणी हें उक्तेंसत. बालन नंबुरी 3 वर्सां आदीं वायनाडाक वचून 32 वर्सां प्रायेच्या एका चलये लागीं काजार जावन आयलो. आतां बापाय आनी पुता मदलो संबंद आनीकय पयस जालो. नंबुरीची नवी बायल खातीन सावळें जाल्यारय रुपान काळ्या फातराचें बॉम्बे. ताणें एक पावटी तकली हुकोवन दोळे उरकटावन पळयल्यार देगतेल्याचे काळीज खंयचेगी शीर तोटुल्ल्या परी दसक्कन तात्कालाक बंद पडटा. हे चलयेक पळोवन नंबुरीच्या नशिबाक होगळसिनतलेस सगळ्या उल्लाळान नात. हांव म्हणटलों, बालन नंबुरी काकूस वर्गानान काकसाच्या बंद 4 वणदी मदें बसल्यार ताका दंभ बांदिल्ल्या बरी भोगताकय. मालगड्यांनी वर्णिल्ले रितीन असली बंदड भलायकेक पाड ही. सकाळींच्या 5:30 पंचलोहाच्या चेंबांत गंगोदक घेवन नेत्रावती न्हंयतडीच्या पडपार भगवंतान दिल्ली आस्त वाऱ्याक सोडून बसल्यार नंबुरीक जावचो आनंद परमानंद. बालन नंबुरी कसबान वामाचारी. माट मंत्रांनी बुकोवन धरिल्लो हात. मनशाक लागली शनी सुटोवच्यान ताका मिकवल्लो हात सगळ्या तेंकां ना म्हणून सांगणी. भुरगीं नातल्यांक आपल्या मंत्राच्या बळानच संतान प्राप्ती करता म्हणली पातयेणी. कोणी दादले आपल्या गुरवार पतिणेक सांगाता घेवन जल्मोचें भुरगें कसलें म्हणून प्रश्न विचारूंक आयल्यार सीद सांगून सोडता. भाग्यवती, तुका हे पावटी चर्को जाता.
उमाळून येवच्या संतोसान आई इल्ली मेटां देंवन गेली म्हणल्या घरा आपणे बसच्या बांका पाटल्या वणोदीचेर त्या पती पतिणेचे नांव बरोवन सकयल भुरगें चेडू म्हूण बरयता. नंबुरीच्या नशिबाक आनी त्या बिरमोत जोड्याच्या मागण्यान भुरगें चेडो जालें तर कांयच गडबड ना. सुकोन चेडू जालें आनी परत नंबुरी कडेन विचारूंक आयली. नंबुरी उलयना. बगार आपणे बसून आसल्या बांका फाटल्या वणोदीक दाखयता. पुण्यवती, हांव जाणा तुका हे पावटी चेडू जाता म्हणून. तुका चर्को जावंक आशा आसली. तूं गुरवार स्त्री. गुरवार स्त्रियेची आशा किमसूंक नजो म्हणटात. तुज्या मतीच्या तात्कालिक संतोषा खातीर हांवें फट मारी जाय पडली. गुरवार स्त्रियेच्या मतींतली दूख खंत पोटांत आसच्या भुरग्याचेर परिणाम करूंक शकता. पळय, त्याच दिसा हांवें थारिके सवें बरोवन दवरलां. तुमकां जावचें भुरगें चेडू म्हणून. फटी मारिल्ल्याक माफ करा. रागान आयिल्ले जोडे नंबुरीची उतरां आयकून प्रसन्न जाता. हातभर दक्षिणा दिवन मेटान देंवता. हांव म्हणटलों, बालन नंबुरी शनी सुटोवच्या नावार्दीक हात म्हणून. कोणे पुणे गेल्ल्याच्या कोलवाच्या घराक खरकट्या गरम्या वेळार उजो पडलो. या कोणायची गाय सोरोंक गेल्ली बस्सापंदा पडली. या बऱ्या कार्याक भायर सरिल्ल्या कोणायचो दावो पांय दांटून खोंबाबोटाची नाक्षी गेली. नंबुरी पंचांग वस्तून नातिल्ली शनी सोदून काण दाखयता. लागिल्ल्या शन्येच्या बळाक सरी जावन शनी निवारण कार्य असो कर्स चड जालो गी. या नंबुरीन दावंडयल्ली रीत बळादीक जाली गी. एक पावटी शनी लागिल्लो मनीस परत शनीचे नांव सांगून नंबुरी सरशीन पाटी आयिल्लो ना आनी ताका शनी परत लागिल्ली ना. सूर्यो सगळ्या ब्रह्मांडाचो रायदेव. ताच्या भोंवती घुंवची सर्व ग्रहां ताची भुरगीं. ह्या ग्रहां पैकी शनी आपल्या बापायचेर उपराडटा. ह्या कार्याक शनीचो आनीक भाव मंगळा ताका पाठिंबो दिता. सूर्याक ब्रह्मांडाच्या सिंहासनांतावन उस्लावन अख्ख्या पृथ्वेचो अधिपती जावची खोटी आशा शनयेची. सूर्याक आतां धर्मसंकट, पुतांचो मोग. रागान दोळे उक्ते केल्यार लासोन नासावन वतीत म्हणली भिरांत. हनुमान वाऱ्याचो पूत, सूर्याचो शिश्य. हनुमानाक सर्व रितीची विद्या शिकयल्ली सूर्यान. आपले शिकप संपल्लेंच तो सूर्या लागीं वचून विचारता, गुरु, तुका गुरुदक्षिण जावन कितें दिवं? सूर्याचे दोळे उजळटात. खांट्यान कांटो काडूंक जाय, दांट्यान न्हय. हनुमान, म्हाका 2 जण अनुपकारी पूत आसात. तांकां सारक्या वाटेक परतिशी तिस्त तुवें म्हाका दिवची वर्ती गुरुदक्षिणा. मुखल्या थोड्या दिसा म्हणसर भुमीतावन भोव पयस भायल्या ब्रह्मांडान भयानक झूज चलता. हनुमान जैते वन जावन शनी तशें मंगळाक बांदून हाड सूर्याच्या पांयांतळां उडयता. जय हनुमान, हे फुडें संवसारान खंयच्या मनशांक शनी आनी मंगळाचे उपद्र आसात तांणी तुजी स्तुती केल्यार तांकां मुक्ती लभतली. सुप्रीत जाल्लो सूर्योदेव बेसांव दिता. जे कोणाक शनी आनी मंगळाचे उपद्र आसात ते हनुमानाची स्तुती करतात. शनीचे दोस आसल्ल्यांनी शनवारा दिसा उजवडच्या आदीं उठोवन नाणकर शनीची स्तुती करून दीसभर जिंजवार आदारिजे. हनुमान ब्रह्मचारी. ताका प्रसन्न करच्याक स्त्रियेच्या सुत्तुराक लागून वसोंक नजो. हनुमानाक स्त्रियांक देखल्यार जायना. तशेंच मंगळाचे दोस आसल्ल्यांनी मंगळारा दिसा नेणारी लोकांक सांगतलो आनी लोक कान दोळे चीत दिवन ताका आयकतलो. अशें मनीस आसतना एक दीस बालन नंबुरीक शनी सुरू जाली. शनी मनीस म्हणल्यार कोणाक सोडिना. ताच्या माराक व्हड व्हड राईस निसांतान जावन गेल्यात आसतना बालन नंबुरीक त्रास दिवंक शनयेक चड दीस लागले नान. विचित्र कितें म्हळ्यार ही शनी बालन नंबुरीक दसूंक आयिल्ली एका क्रिस्तांव पाद्रीच्या रुपार. उल्लाळी गरजेचो आदलो विगार
उतर प्रायेक लागून निवृत्त जाताना दिएसीजीन ताच्या जाग्यार एका तरण्या पाद्रीक नेमुल्लो. हो नवो विकार जाल्यारी चाऊकबूज लांब दीग बावळे गोरसिनय जाल्यारी आकर्षिक कात. ताचे उलवणे कितें म्हणटात. 4-5 बसांनी तो उरल्या सिस्या परी निरर्गळ उलयता. वयल्यान सरोप धरच्यान माट मंत्रा काडच्यान भोव हुशार ही. लोक पिसवालो. नंबुरीच्या घरावेच्या लोकान इगर्जेची वाट धरली. तो पाद्री म्हणटलो, ही माट मंत्रां हातूंक कसलें ससत ना. कोण जरी हें पातयेता ताच्या पातयेणेक हांव आड वसना, कित्याक पातयेणी हर एका जिवीचो खासगी विचार. खंयच्याय व्यक्तीच्या खासगी विचारांनी मेतेर जावचे हक्क म्हाका ना. पूण इतलेंच सांगता, ही एका तराची भ्रमा, एका रितीची भिरांत. जेदना भिरांत उपजाता तेदना मत काम करिना. त्या सुवातेर उरता फकत भिरांत. हांव वर्सां मेल्ल्याच्या सेमेस्त्रीन जियेलां, खेळ्ळां. येदोळ हांवें मेल्लें पळोवंक ना. तुमी पळयलां? हजार आसलो लोक ना म्हणटा तशें तकली हालयता. धैर्य घेवन पाद्री मुंदारिता. हांव तुमच्या भिरांतेक वकात दितां. तुमी कोणायकी वायट केलां जाल्यार सुटावे ह्या देव मंदिरान कुमसार जया. देव तुमकां कुरपा दितलो. कुरपा खंयसर आसा थंयसर भिरांतेक रीग ना. केदींच कोशेडा भितर दुसऱ्यांचें वायट पुंजावन दवरिनाकात. भिरांत तुमकां सोडवेची ना. धैर्य घेया आनी चला तुमच्या घरा. कोणूच तुमकां बादाक करचो ना. आगमेंत प्रोशणकर हाती नित्यादर मायेची आर्लूक दिवन धाडटलो हो पाद्री. लोकांक मात्र ताणें सांगलेल्या उतरांच्या की प्रोशन केल्ल्या आगमेंताचेर हाती आशिल्ल्या आर्लुकेचेर हुंसलो भरवसो. इतलेरच तृप्ती जावन सडावत लोक पाटी वेतलो जाल्यारी थोड्यांक मात्र घरा वचोंक आनी की दुबाव. इतल्या सुलाभयान शानी सुटोवन वसात. असल्या बिवकुऱ्यांकी पाद्री कडेन वकात आसले. भितर वचोन बी कॉम्प्लेक्सच्यो 12 गुळयो बांदून हाडटलो. दिसाक 3 काया म्हणटलो. तामटेकरना कुडकेकन हाडयल्ले 2 तांब्याचे कुडके दिवन घरा मुकल्यान तशे पाटल्यान फोंडकान पुरा म्हणटलो. लोक खुशी. येदी व्हड माट मंत्रा असल्या चिल्लर रितीन परिहार करचो मनीस खंडीत तरी व्हड न्हयगी. ताणें तें उदक फकत माथ्यार शेणयलें. मोती कसलें समाधान. फाल्यां बायलेक आनी भुरग्यांकी आपूण वन तें उदक शेणोवंक सांगिजे. तें गंगा न्हंयचें उदक खंय. तें घरा आसल्यार कसलें मेल्लें घरा सुत्तुराक येनाकय. सक्कड सोड. कसलें माट निवारण केल्यारी देडकी स्विकार करिनाकय. पोर एकलो आपणाक माट केल्ल्याक पाटीं करिजे म्हूण हट धरी लागलो कय. पाद्री रागान तांबडो जालो कय. तसलें मनोधर्म घेवन हांगासर येवचेंच नाका. कोण तुका वायट चिंता ताका देव पळयता. फारीक फोण घेवचें तुजें काम न्हय म्हणालो खंय. खंडीत जावन सर्व व्हरतो देव पळय. फारीकपण घेवचें काम ताचें. अख्ख्या उल्लाळांत हिस्स खबर. दीस उदेजे जाल्यार नाक्या लागीं हॉटला भितर आंगडी मुखार पाद्रीचीं उतरां होगळाप. थोड्याच दिसांनी हो नवो याजाक उल्लाळचो नवो हिरो जाल्लो. हेणें बालन नंबुरीच्या धंद्याक नीज जावन शानी लागली. दीस वेता उणें जाल्ले गिरायक उणें जावन नपयस जाले शिवाय परत ताच्या दारार उदेले नात. एका दिसा पंचलो हासो चिंबू घेवन सकाळींच्या आदेसाक नेत्रावती न्हंयतडीक गेल्लो बालन नंबुरी सूर्य उदेंतीच्या मळबार भरती वयर सोडलो जाल्यारी पाटी येवंक ना. ताची बायल आकांतान आंगणाक देंवतना पयशिल्ल्यान नंबुरी सोलून येवचो दिसलो तिका. नंबुरी संपूर्ण थकून गेल्लो. सोलोंक त्राण नातलें. पेंगटाक बांदिल्लें पुडवें हातीं आसलें. वय बालन नंबुरीक जिलाप सुरू जाल्लें. बालन नंबुरी रागान तांबडो जाल्लो. मोसरा काळो जाल्लो.
आणि हट्टान निळसो जाल्लो. तिनी वर्ण एक जातना नंबुरीच्या तोंडाचो छारोसो बदलल्लो. ताणें गळसिल्ली विद्या येदोळपर्यंत ताणें दुसऱ्या पासत वापरली. थोडे फावटी कुशेन, थोडे फावटी पोटा खातीर. आतां ही विद्या आपणाच्या स्वंत पोटा खातीर वापरचे दीस येतना त्या पाद्रीन बालन नंबुरीच्या मंत्रसक्तीचेर सवाल उडयल्लें. हांव ताका पांगळो करतलो, नास करतलो. हो दोनी साध्य ना जाल्यार पिसांतूरकर देसांतरपणी धाडटलो. नीचे वासंगी दांत सबले बालन नंबुरीन. लक्कदेवीचे मनीस माट करच्यान नांव वाडदिकय. छे, आपूण इतलो व्हड वामाचारी म्हणून नांव आसतना बायल्यांक हाडल्यार म्हजी मर्याद. हें काम ह्याच बालन नंबुरीन करचें. ही त्या दुर्गामायेची काळिकांबेची इच्छा. मणके धरतल्यांक सांगून दाण बरोसो एक कडपा मणको धरून हाडयलो. मणको उदारो न्हिदोवन एका बारीक काडयेन मणक्याच्या पोटाचेर कसलिंगी अक्षरां बरयलीं. काडी पोटार धांवतना मणक्याक कुचल्यो जाल्यो जायजे. छुल्ल म्हणून बरोवच्या हाताचेरच. उदक पपडून बरोवची अक्षरां मुंदरिल्ली नंबुरीन सांगाता मंत्रांय. सर्व समतस मणको पोत्यान घाल नंबुरी इगर्जेच्या वाटेक मेटां काडी लागलो. आतां मणको खंयसर सोडचो? खंयच्या सुवातेर सोडल्यारी हो मणको पाद्रीच्या घरा पावाजे. आपणे लिखिल्ल्या प्रकार मणको पाद्रीक सोदून वेता खंडीत. मार्गाच्या हेणे सोडल्यार मार्गादेगेर तोड आसा. तोडान किचड आसा आनी किचड म्हळ्यार ह्या दळिद्र मणक्याक सर्गाचे सूख. आपणे बरयल्ले सर्व विसन किचडींत लोळोन पडात जाल्यार हाका आतां इगर्जेच्या दोरा भितर सोडचें. व्हडलें मैदान. हेणे तेणे वेता म्हणून ना. सुखान न्हिदोंक किचड ना. सीदा पाद्रीच्या घरा. पोतें उजव्या हाती घेवन नंबुरीन दोरा भितर तिळ्ळें. पयस थोडे भुरगे बॉल खेळून आसले. पोतें वोमतें घाल मणक्याक इगर्जेच्या दोरा भितर घालन सोडलें. सुटका लाबिल्ल्या संतोषान मणको उडकणां घालीत इगर्जे दिशी धांवा लागलो. नंबुरीक आनंद, परमानंद. ताच्या आयड्यान ती राखून रावून मणको खंय वेता म्हणून पळोवची आतुराय. पुडवें उखोवन धर उदक विसर्जन करच्या निबासंगी दोऱ्याक वणकोन रावून उडकणां घालच्या मणक्याक पळयत रावलो. नंबुरीची शनी इतली जब्बर आसली. पयस खेळून आसलेल्या भुरग्यांनी उडयल्लो बॉल नंबुरी रावून आसलेल्या दोरा लागींच पडाजेगी. बॉला फाटल्यान धांवून आयिल्ल्या भुरग्यांनी मैदानार उडकणां घालच्या मणक्याक पळयलें. मणक्याक पळयल्ले भुरगे तात्कालाक आसच्या थोरांक एका फातरान जोडोवचे भुरगे ते. एकाच फातरान मणको मांडो बुटोवन उदारें पडटना दोऱ्या भायर रावल्ल्या बालन नंबुरीच्या मांड्याक थोणक्यान मारल्ल्या बरी जालें. हातीन धरिल्लें पुडवें आपशेंच सकयल निसारलें. बागकारां कडेन घरा पावल्ल्या ताणें पयलें पंचांग उसयलें. आपली राशी नेकेत्रा संगी ताळकन पळयतना थाका लागल्ली शनी चिल्लर न्ही बगार येळा राष्ट्रा म्हणून मनन जालें. हाका मणको चलना कासो जायजय. कासो हाडलो, कासो धाडलो. 10 दीस उतरले जाल्यारी फळ ना. कासो धरून कोणें पुणेवंतान निस्तें कर सुरे सांगाता आंबोडला आसतलो. पिशी चिंतना. ह्या दळदीर क्रिस्तांव जातीक माटी लागनांगी देवा. उस्वास सोडलो बालन नंबुरीन. परत पंचांग उस्तिलें. शनी अजून आसा तशी आसली. नेकेत्र कुसकूट तरी हेणे तेणे हालोंक नातलें. राग तकलेर चडतना फातोर मान नेकेत्र जडयां तशें बोगलें नंबुरीक. निमाणे एक वाट उरली. माटकन मांकोड धाडची. मांकोड दंड जालो. 2 दिसांनी खबर आयली. एका मांकडाक पाद्रीन बांदून घालां. पेट्याची संकळकाण मांकडाच्या पेंगटाक बांदल्या.
आनी ताका पाद्रीच्या घरामुतल्या पेरांच्या रुखाक बांदून घाला. खबर हाडलेल्यान हेंय सांगलें. माकोड पाद्रीक उमेद दिता. हाय देवा, दुर्गादेव, काळिकांबा आनी तूं हनुमान. हनुमान बालन नंबुरीक दुसरी वाट नातली. आतां फकत हनुमानान राखाचें आसलें. शनी आनी मंगळा वयर जैते वन जाल्लो विराग्रणितो, सूर्यदेवाचो शिश्य, वाऱ्याचो सुपुत्र. इतलीं वर्सां तुमची सेवा केल्या ह्या किरकोळ रचनेचेर दयेची दिश्ट घाल. संपलेल्या वर्सांनी बालन नंबुरीन हेरांक सांगलां, शनीचे उपद्र असलेल्यांनी सकाळींच्या आदेसाक उठोन न्हयचे, दीस बुडता पर्यंत उपाशी रावाजे, स्त्रियेचो संग करच्याक नजो. पूण हो जिंजवार नंबुरीन अजून केल्लो ना आनी ताका करची गरजी पडली ना. आतां तरी येता त्या सोनवारा जिंजवारकन हनुमान तशें शनिदेवाची स्तुती करचो निर्धार घेता बालन नंबुरी. सकाळींच्या 5:30 उठिल्लो बालन नंबुरी हाती चेंबू घेवन नेत्रावती न्हंयतडीच्या पडपाक वता. भरिल्लें पोट हाळू जालें म्हणून अनुभव जाताच पडपडतावन देंवोन न्हंयत बुडता. उदेंत ती मळबार तामसो सूर्य उदेता. तो उदेवच्या आदीं नाण तिरसूंक जाय, घरा पावोन पोटाक इल्लें सेवंक जाय. उपरांत अख्खो दीस जिंजवार बुळककन उदकान बुडता. सुर्याक, वाऱ्याक, हनुमानाक, सोमेस्त देवतांक, देवींक अर्घ्य अर्पीत करून भिजिल्लें पुडवें पिळण पेंगटाक बांदून वयर येतना सूर्य उदेला. शनी आनी जेवण ना. सूर्य बुडता वरेक जिंजवार चिंतना पोटान हुळक जाता. सगळो दीस जिंजवार. घरा येतना तरण्या वासाच्या नळयेन उकडलेले पुट्टू आनी नारळाची चटणी तयार आसा. दुदांत उकडलेली च्या परमळ फंकयता. बायल नेणा तिचो पतिराय आज जिंजवाराचेरच आसा म्हणून. आज म्हाका जिंजवार तुंच खा म्हणटा. ती आसड्यो वयर करता मात वत्ताय करिना. मान बगोवन पुट्टू खावच्यार पडटा. त्या स्वादीक चटणेन पुट्टू बुडोवन खाताना नंबुरीच्या तोंडान लाळ गळटा. गळली लाळ जिबेड्यान चिवोन चिवोन गिळतना नंबुरीक आपणाचेरच राग येता. पोत मोतीक शिराप घालता. एक कुडको खावया म्हणून आशा उदेता. ना, हांव जिंजवाराचेरच आसा. ही दळदीर शनी धांवडावंक जाय मन घट करता. सांजेचो सूर्य बुडच्या पयलें नेत्रावती न्हंय न्हावंक वेचें नंबुरीच्या बायलेची आदली संवय. ती न्हावंक गेल्या हेडे सूर्य बुडता. सूर्य बुडोवंकच राखून रावलो नंबुरी दरवड्या रांदच्या कुडाक रिगोन पानाक पियेता. बुकेन चुरचुरच्या पोटाक हें किरकोळपान खंयची सर. हांडयो सोदून इल्लें जेवता, दूद पियेता, थोडें आराम. हाय देवा, जिंजवार करिनासतना कितलीं वर्सां जालीं. सूर्य उदेल्या तवळतावन बुडता वरेक आन उदाक ना. हांव सांगतलों आनी ते करतले. सांगच्याक आनी करच्याक कितलो व्यत्यास. बापरे, पोट गड जातच भायर सोपेरासच्या इजीचेराचेर दड्डकन परतता. तितल्यार न्हावंक गेल्ली पतीण पेंगटार उदकाचो बुडकुलो काणगेवन फाटीं येवन आसा. आहा, कितें तिची साल. खातींची केंसें सावळे म्हणून मात्र तोंडा वयलें लक्षण कितें. न्हावून भिजिल्लें कपाट आसा तशेंच कुडीक रेवडावन चलतना बंदडे तावन सुटोन धांवोंक आयते जाल्ल्या बरी दिसचे श्रीमंत विश्वे. वायनाडांतल्या राना मदलें चेडूं तें. तुज्या शहराच्या आपडल्यार दोडच्या चलयां बरी न्ही. विशाल हृदय, मोटवें नाक, दाट वोंट. आहा, बालन नंबुरीची विसवण म्हळ्यार कितें. सगळ्या उल्लाळांतच लाळ गळयजय आनी त्या मनशा पुताक अक्कल ना. मनशाक खाण कितलें गरजेचें तितलेंच असली वस्ती गरजेची. कारण नासतना म्हजे कडेन राग करून गेलो. वचून दी, हांवें जोडिल्लें आसा.
हांव आतां काजार जावन 3 वर्सां जालीं. हाचे तावन एक भुरगें आंगणाक पावुल्लें बायल कदेलार बसलेल्या पतीक एक हांसो दिता. दस बालन नंबुरीचें काळीज खंयचीगी एक शीर सुकल्ल्या बरी. ना, आयच्या दिसा हांवें अशें चिंतूंक नजो. हांव व्रताचेर आसां. जिंजवार कसोय संपलो तो शनी देवाक प्रसन्न करूंक. आतां कुडीचो जिंजवार बाकी उरला हनुमान देवाक खुशी करूंक. ह्या दोनांतले खंयचेय एक सुकल्यारी हो जिंजवार अधुरो. शनी म्हजी पाट सोडचो ना. ओडणी दामून धरता. रातीं बायल लागीं बसून तोपल्यांतले शीत दोयभर वाडन आसा. तोरी दाळीचो सार नाका म्हळ्यारी वतून आसा. नंबुरीची दिश्ट शिताचेरी ना दाळीचेरी ना. तो तिकाच पळयोन आसा. आज उपवास करचो गी नाका म्हणून तो आदल्या 7 दिसांतावन चिंतून आसलो. निमाणे उपवास करचो निर्धार आयच्या सकाळीं 9 वेताना धिडीर घेतलो. तशें जाल्ल्यान आयच्या दिसा जिंजवार ना म्हणल्या चिंतनांनी आदल्यो 3 राती तो शनीच्या चिंतनांनी रेवडोवन बायल येतावन पयस उपाश न्हिदलो. ह्या पाद्री वरवीं आयिल्ले खर्ग नियाळ घराचे पक्कास मेजीत उदारो पडलो. 2 दिसां आदीं तिणेंच जावन कितें चिंताय म्हणून सवाल कर आपणा कुशीक तोंड कर आंगार हात घालतना तिचो हात ताणें रागान खाण उडयलो. राग कोणाचो, तिचो या पाद्रीचो. आज राग निवला. बालन नंबुरी पक्कास मेजीत उदारो न्हिदला. बगलेक पतीण. तिका येदोळूच न्हीद आयल्या बारीक गोरेता. सांजेर नाण तिरसून ती चलोवन आयिल्ली साल. छे, हांव आतां कुडीच्या जिंजवाराचेर आसां असलीं चिंतना उठोन वचोन भायर सोप्यार न्हिद्या म्हणून बगता. पूण उठाना. कसली गी ओडण. उसांबळ जावन येवची पिशीं चिंतना एक पावटी वमते उदारे लोळता. जिंजवार. पिशांच्यो सनी लागल्यार कितें जालें. हो दीस कांय आपणाचो निमाणो न्हय. ही शनी कांय म्हजी पाट सोणवेच्या परी दिसना. म्हज्या शनीक त्या पाद्री कित्या दुर्सा जाय. ह्या धंद्यान तो म्हज्याकी हुशार आसूंक पुरो. त्या देखून ताचे दीस उदेल्यात. न्हीज जावन म्हाका शनी लागल्या जाल्यार जिंजवार करूंक आनीकी 1000 सनवार आसूंक पुरो. आज मात्र म्हाका जाय जिंजवार आनी एक सनवार. निर्धार आसोवे नंबुरी कुशीक परतता. बायल गोरेवन आसा. तिचे बावळे हळवायेन धन दमता. तिका जाग ना. दामून ओडता. तिका जाग जाता. नंबुरीच्या दोळ्यांनी अत्रेक आसा. मोग आसा. तिका समजता. ती हसता. आज नाका, आज म्हयन्याचें. ती परत वमते न्हिदता. शनी, शनी. ही शनी हांगा म्हणसर पावल्या संतोसाच्या वळ्याक खाट बांदिल्ली बंदड. अत्रेगाच्या बोंदेराक उजो दिल्ले संकट. बालन नंबुरी निराशी चिंतनान मांद्रेरच लोळटा. लोळतना हाताक कसलेंगी लागल्या बरी जाता. पंचांग. दीस रात सांगात दिवचें. न्हिदतना उशा पंदा दवरचें. हजारो मनशांचे हाणे बराब आटपलेले ग्रंथ. माथ्या कडेन दवरलेल्या चिमणेच्या उजवाडाक पंचांग उक्तें करता. आपली राशी नखेत्रां संगता सरीकन सोदता. शनी खंयसर पावल्या म्हणून सोदीत रावता. आबळे थंयसर ताका मनन जाता. बालन नंबुरीची शनी सुटोवंक आनीकी 3 दीस बाकी उरल्यात. देव बरें करूं.